नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। गणेश चतुर्थीक आणि 4 दिवस बाकी आसात। गणेश चतुर्थी आचरण करच्या घरात सगळी तरेची तयारी जायत आसा। तसेच गणेश मूर्ती बी तयार आसात। मूर्ती कलाकार गेल्या 3-4 महिन्याच्यान श्री गणेश मूर्ती तयार करच्या कामात मग्न आसात। घरात श्री गणेश मूर्ती दवन श्रद्धा भक्तीन पूजेचे आणि तसेच ती मूर्ती तितल्याच निष्ठेन विसर्जन करचे गणेश चतुर्थी आचरण करच्या सगळ्याक खबर आसा। मूर्ती घरात दवन आचरण करूक ती मूर्ती तयार करतल्यान बी खूब इतली निष्ठा पालन करचे बरोबर सरकारी आदेशाचो बी पालन करचे गरजेचे आसा। कारवार शहराचे नंदनगद्दा हनुमीवाडाचे घनश्याम टी नायक आणि तेमगेल भाव नंदा टी नायक हेमी सरकारालो आदेशाचे पालन करून भक्त लोकांक जाय तसली गणेश मूर्ती तयार करून दिवचे कार्य करतात। कारवार शहराच्या नंदनगद्दा हनुमीवाडाचे घनश्याम नायक आणि नंदा नायक गेले सुमार 25 वर्सांच्यान गणेश मूर्ती तयार करचे कार्य करतात। दरवर्ष सुमार 50 ते 60 गणेश मूर्ती तयार करून दितात। पण सरकारालो आदेशाचे पालन करूक विसर नासतना मातयेचे गणपती तयार करून त्याका वॉटर कलर उपयोग करतात। तसेच उदकात करगन जाल्ले कसलो बी वस्तू गणेश मूर्तीक वापरनात। गणेश मूर्ती पूजन करचे भक्तान सांगील तसे मूर्ती तेमी तयार करून दितात। मुख्य म्हणल्यार आपली वृत्ती उद्योग केन्ना बी विसर नजो असे बाळगून दवरिले नंदा टी नायक कारवार नगरसभेक सदस्य जाल्यार बी आपण पैल लागून करत येयले काम सोडना। दरवर्ष गणेश मूर्ती तयार करच्या कामाक आपल्या होड भावाक तेमी मदत करत येयलात। म्हागेलें नांव नंदा तम्मा नायक, म्हागेल्या भावालें नांव घनश्याम तम्मा नायक। आमी सुमार हे आमगेले बाप्पा मुस्तीच्यान म्हळ्यार आतां 42 वर्स जाले आमी गणपती करूं लागून। ज्या आज पासून आमी करचे सगळे शास्त्रोक्त गणपती, खंयचे बी कोणा मारचे कसले बी आमी गणपती करनात, शास्त्रोक्त गणपती करतात। आनी आमगेले गणपतीचे ज्यो आतां हाल्ली कडेन म्हणून जाल्यार आतां हे कोरोना टायमार आमकां एक 2 वर्स खूब त्रास जाल्ले आसा। ह्या वर्साक आमकां हे देवा दृश्टीन आमकां कसले बी विघ्न विनाशक तेगेले दृश्य हेजेन आमकां कसले बी तोंदरे जाते ना। आनी तशेंच आतां आमी ज्यो गणपती करता जाल्यार आमकां गणपती मातेचे खूब त्रास जावचे लागला। खूब म्हळ्यार खूब आमकां गणपती माती मेळना। ज्यो आमी गणपती माती हाडूं वयता जाल्यार अंकोला, कुमटा, होन्नावर हांच्यान सगळे आमी गणपती माती हाडचे पडटा आनी आमकां हे खूब त्रास जाते आसा। आनी आमी रंग बी काडचे जाल्यार गणपतीक आमी वॉटर कलरच वापरतात, पेंट बी कसले बी वापरनात। कित्याक आमी हे सगळे मॅक्झिमम आमी हे गणपती बांयीत बुडयतात। बांयीत बुडयले तेन्ना कसले बी कलरान कोणा बी त्रास जावचे ना म्हणून आमी हे वॉटर कलरान आमी हे गणपती सगळे करतात। आनी म्हागेले भाव तर हे दुसऱ्या कडेन वचून शिकून हाजे ज्यो गणपतीचे ज्यो कितें म्हत्व आसा ते सगळे तेचकडच्यान घेवन हो म्हागेलो भाव घनश्याम तम्मा नायक आतां सुमार एक 25-26 वर्स जाले तो बाप्पा जाले नंतर तो दुसऱ्या कडेन वचून शिकून घेवन गुरू बिना विद्या ना। तशेंच आमगेलो हांगा नंदनगद्दाचो सुरेश बांदेकरा कडेन वचून घेवन तेचे कडेन काम शिकून घेवन आज आमगेले सुमार एक 50 आमी हे गणपती करते आसात। ज्यो यथाशक्ती तथा भक्तेन लोक आमगेले गणपती पळोवन आमकां खुशी करून घेवन वयतात जाल्यार आज आमी हे गणपती केल्ल्याक आमकां एक मना समाधान, आमगेले एक कला एक 4 लोकांक दाखोवची आमकां एक प्रोत्साहन मेळिल्लो आसा। कारवार तालुक्यात कोंकणी भाषेक मान्यता दिवूंक जाय आणि देवनागरी लिपीत कोंकणी भाषेत बोर्ड बरोवंक जाय अशी गजाल गेल्या 3 महिन्याच्यान चलत आसा।
आता हणकोण ग्रामपंचायतीर बी कोंकणी भाषा जाय असो ठराव केलो. कारवार तालुक्यात सुमार 95% कोंकणी भाषिक लोक आसात. अशें आसतना कारवारात कोंकणी भाशेत बोर्ड लावूंक जाय अशी गजाल सुरू जाल्ली. कारवार नगरसभेन कारवार शहरात कन्नड भाशे सकल देवनागरी लिपीत बरयले वाड्याचे नाव कन्नड संघटनेच्या लोकांन काळो रंग लावन पुशेले. तेजेन क्रोधीत आणि जागे जाल्ले कारवारच्या नागरिकांन व्हड प्रमाणात आंदोलन बी केल्ले. तशेंच प्रप्रथम जावन मुडगेरी ग्रामपंचायतीत कोंकणी भाशेत बोर्ड बरोवंक जाय असो ठराव बी केल्लो. नंतर वैलवाडा ग्रामपंचायतीन बी असोच ठराव केलो. आता हणकोण ग्रामपंचायतीत सर्व सदस्यांनी मेळून घेवन हो ठराव केला. मातृभाषेक आम्ही मान्यता दिलात, हेतूत आमकां राजकारण नाका, सगळे एकत्र जावन हो ठराव केला असे हणकोण ग्रामपंचायतीचे सदस्य अशोक गजिनकर हेमी सांगतात. आज आमकां हणकोण पंचायतीक आज सामान्य सभा आशिल्ली. सामान्य सभे भितर सामान्य सभेत सर्व हेनी मेंबरान मेळून घेवन सर्वांनी हे जे प्रमाणे आज हो ठराव पास जाल्लो आसा आनी की ही कोंकणी भाशा आमकां जाय म्हूण घेवन आनी ही भाशा आमकां आवय बापायन शिकयल्ली भाशा आसा. आनी तशेंच तितलेंच न्ही, ही देवनागरी भाशेन आमकां हो प्रत्येक दुकानात रोडाचेर गली गलीन आमकां कोंकणी देवनागरीन लिपी बरोवं जाय म्हूण घेवन आमी पंचायतीचे सर्व सदस्यान मेळून घेवन ठराव केल्लो आसा. आनी हो ठराव आज आमी मुखार धाडटले. आनी कितें उरलें जाल्यार आज आमी नेक्स्ट कोंकणी भाशेक आमी इतलें मानत दितले की हे आज आमगेले 95% लोक आमगेल्या गांवांत हे उलयतले लोक आसात. हे कन्नड भाशा जाय आमकां, कन्नड भाशेचो आमी विरोध करना, जाल्यार कोंकणी भाशेक आमकां मान्यता दिवं जाय म्हूण हांव तुमचे कडेन विनंती करतां. हांव काँग्रेस पक्ष सोडून खंय बी गेलो ना. काही लोक आपल्या स्वार्थाक साठी कितें बी उलयतात अशें माजी आमदार सतीश सैल हेमी सांगले. कारवार अंकोला क्षेत्राचे माजी आमदार सतीश सैल काँग्रेस पक्षाच्यान पयस आसा. तेमी बीजेपी पक्षात एंट्री करूंक प्रयत्न करतात. फुडच्या इलेक्शनाक काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार महिला जातली अशी काही गजाल आयकूंक येईल बदल सतीश सैल हेमकां प्रश्न केल्ले कारवार न्यूज कोंकणी प्रतिनिधीन तेमी उत्तर दिले. आणि आपण काँग्रेसाच्यान पयस गेले ना. मतदारान कार्यकर्त्यान कसल्या गोंधळीत पडूंक जायना अशें तेमी सांगले. नमस्कार. सुनील बाब, आतां तुवें म्हाका एक प्रश्न असो केला की म्हणल्यार राजकीयांतल्यान तूं भायर सरला काय कितें, जावं खंयचे पार्टयेंतल्यान तूं रावता म्हूण कोण सगळें कन्फ्युजन जालां. आनी हाल्ली कोण तरी पेपरांत येयल्या की एक लेडी कितें तरी काँग्रेसाक ट्राय करता. फर्स्ट ऑफ ऑल काँग्रेस हो पक्ष नॅशनल पार्टी, हेतूच हांव काय फिक्स काय न्ही, कोणी ट्राय करूं शकता आनी पार्टी डिसिजन घेतली. पण एक मात्र हांव सांगूं शकता कितें काय म्हळ्यार गेल्ल्या 15 वर्सां पासून हांव फर्स्ट राविल्लो काँग्रेसांतल्यान, सेकंड म्हाका सीट दिली ना, तरी हांव इंडिपेंडंट रावलो आनी काँग्रेसाकच सपोर्ट केलो. थर्ड पटी बी हांवें काँग्रेसाकच हें केलो. आनी तेज्या पेक्षा जास्ती सांगचें म्हळ्यार आमगेल्या कारवार किंवा अंकोला विधानसभा किंवा आमगेले डिस्ट्रिक्टाचे कोणी येयलो जाल्यार बी तांकां हांवें म्हाजें हेल्प केल्या आनी केन्नाच तांकां हेल्प करनासतना रावूं ना आनी काँग्रेसा बद्दलच उलयल्या. आज तरी कोणी तरी हेतू भितर कन्फ्युजन करून तरी कितें घेता हें म्हाका डावट तेणी क्रिएट करून घेतलो शिवाय म्हाजो हेतूच कांयच रोल ना. हांव आज क्लियर सांगूं शकता, हांव काँग्रेस पार्टींतल्यान वर्क करत आसा. काँग्रेसांतल्या सगळ्या पार्टींतल्या सगळ्या कोणाक DK शिवकुमार उरत किंवा आमगेलो सिद्धरामय्याजी उरत किंवा HK पाटील साहेब उरत किंवा राहुल गांधी सुद्दां येयले तेन्ना एक्टिवली पार्टी केला. इवन 29th बी मिटींग आसा म्हाका, हांव वयता तसो. पण कितें आसा, गांवच्या लोकांक काम केल्लें बी जाय, त्या वटेन एक बाबा मारे फातर कितें तरी उसळा उसळ अशें म्हूण हें बी जाय. हे गांवच्या लोकांक कल्चर हें केन्ना सुदारना, पार्टी वर्क जायना. पार्टी वर्क कशें जावपा जाय, पार्टी केन्ना अशें आम फिक्स दिवंक शकता बाबा सतीश सैलच बाबा काँग्रेसाचो मेंबर किंवा BJPत सतीश सैल वयता म्हण तुमी सांगले, BJPत म्हाका फिक्स दिला ना न्ही. आमी पार्टी लागून काम करता, पार्टीच्या अंडर
पयर सुद्दां आमी म्युनिसिपाल्टीचे दाखलो केलो, कितले सगळे भायर घायले. हे कोणा लागून केलें? हांव पार्टी रावन केलें? पार्टेंतलो मनीस पार्टेक अगेनस्ट करूं शकता? हे सगळे विचार दृश्टी वचपा जाय. वगीत कितें वगीत तोंडा येयले उलयले, दीस इज नॉट फेर. आय वर्क फॉर काँग्रेस अँड ऑलवेज आजुनी सांगता हांव, आज पर्यंत म्हाज्या घरांत कोणी कसले कामां येयल्ले तांकां सगळ्याक हेल्प केलें हांवें. जॉब म्हणात किंवा ट्रान्सफर म्हणात, कितले जाय जाल्यार तितले हांवें प्रयत्न केला की हॉस्पिटल म्हणात, करोना टायमाचेर मेडिसीन म्हणात, करोना टायमाचेर तुमगेले लसिका म्हणात. आमी कोणाचे पांय धरून सुद्दां लसिका हाडली. आमगे डॉक्टर सावंता कडेन सुद्दां धरून हाडली. कित्याक हाडली? गांवची लोकां साठी हाडली. हेजे बद्दल केन्ना उलयना कोणीच. आनी मंजुगुणी गोकर्ण ब्रिज केले, मेडिकल कॉलेज हाडले. येता एकटो येता आपूण मेडिकल कॉलेज हाडले म्हणटा. मेडिकल कॉलेज लिंगा सोसायटीक हाडले म्हूण सांगून बाब आनंदान सांगचें. तेणे हाडले जाल्यार हांव तशें करून पेपर दितां. कितले जाय दितले हेंकां परत परत येता उलयता आनी पेपरवाले बी तशेंच बरयता. पेपरवाल्यान बरयलें म्हणून म्हाका काय फरक पडना. हांव नियतीन आसा, नियतीन काम करता, नियतीन पब्लिकाक हेल्प करता. आमी मराठा आनी 100% मराठा, आनी मराठा हे केन्ना खोटें उलयना, कळ्ळें. आनी आज हें चल्लां की सांग कोणी उलयलें की बोलो भारत माता की जय म्हणटात. आमी बी आज 50 फावटी सांगता बोलो भारत माता की जय. हांव बी सांगता आनी आमी हिंदू म्हणून सांगता. पण अशें न्ही की हिंदू म्हणून येवन आमी दुसऱ्या जातीक केन्नाच वांकडी चिंतना. कित्याक हें आतेच संस्कृतीन ही पयली लागून येयली आसा. पयली लागून आमगेल्या गांवांत सगळे जातीचे लोक आसात. आतां सगळें तें नाटक चल्लां. ह्या नाटकांत आमकां पार्ट घेवचें कळना. पार्ट घेतले बरे बरे लोक आसा हिंगा आमगेली हिंगा, ते पार्ट घेवन उलोवनी. थँक्यू. स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, अपग्रेड योर होम. सद्याक ओपनिंग जाल्ले स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स हांगा तुमकां घरात उपयोग करचे सगळे विद्युत उपकरण मेळटा. टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, फॅन, वॉटर हिटर, कूलर असे तुमकां जाय तसले विद्युत उपकरण अलग अलग कंपनीचे हांगा डिस्काउंट रेटीत मेळटा. तुमगेले गरजेचे विद्युत उपकरणासाठी तुम्ही भेट दिया. स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉप नंबर 4, साई लक्ष्मी टॉवर, अपोजिट शिवाजी कॉलेज, सदाशिवगड, कारवार. कॉन्टॅक्ट नंबर 0899256369. मोबाईल नंबर 7757952622. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याचे खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करते असतात व्हीटग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, डॉक्टर रक्त लाय म्हणता असं लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात. नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांना इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हूण कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागी, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार.
निस्ती बन वयते तशिली लॉरी चालकाले नियंत्रण चुकून पलटी पडिली घटना कुमटा तालुक्यात शुक्रवाराक रात्रीन घडली. कुमटा तालुक्याच्या हनुमा ब्रिजा लागीं चालकाले नियंत्रण चुकून लॉरी पलटी पडली. तेजीन राष्ट्रीय महामार्ग थोडो वेळ बंद उरलो. निस्ते सगळे रस्त्यार पडले. पण ह्या अपघातात चालक नशिबान जगलो. जाग्यार येयले पोलिसान लॉरी रस्त्या बाजून काडून वाहन संचाराक अवकाश करून दिले. जोयडा तालुक्याच्या पोटोळी नेचर नेस्ट होमस्टेत संशयास्पद महिला मरण पाविल्या प्रकरणासंबंध 2 लोकांक पोलिसान ताब्यात घेयला. दांडेली आशिया कॉलनीचे रविचंद्र राजू रेड्डी आणि विजय महादेव मासाळ हेमका पोलिसान ताब्यात घेयला. दांडेली गांधीनगराचे सुशिला दुर्गप्पा बोईवड्डर ही महिला नेचर नेस्ट होमस्टेत रांदप करचे काम करताली. ह्या महिलान शारीरिक संपर्क करूंक दिलना म्हण रविचंद्र रेड्डी हेमी त्या महिलालो खून केलो आणि विजय मासाळ हेमी मृतदेह दांडेली होऊन येवन सहज मरण अशें दाखोवक प्रयत्न केल्लो अशें पोलिसान चौकशी केली तेन्ना कळून येयलें. ह्या दोन्ही आरोप्यांक न्यायालयात हजर केला. आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.